Mark chapter 10 verse 46 to 52. जेजू कुरड्या बार्तिमेवाक दिश्ट दिता. अशें जेजू आनी ताचे शीस एरिकोक येवन पावले. उपरांत एरिकोतावन आपल्या शिसा सांगाता तो बायसन वेताना लोकांचो व्हड एक जमो ताच्या फाटल्यान वेतलो. तेदवा तिमेवाचो पूत बार्तिमेव नांवाचो एक कुरडो मार्गा देगेन बसून भीक मागतलो. नजरेचो जेजू ते वाटेन येता म्हणून आयकतच दाविदाच्या पुता म्हजी काकुळट कर म्हणून व्हडल्या तळ्यान तो बोब मारूंक लागलो. साबारांनी ताका तोंड दाम म्हणून बेस्टायलो. पूण दाविदाच्या पुता म्हजी काकुळट कर म्हणून तो आनीकी व्हडल्या तळ्यान बोब मारूंक लागलो. तेन्ना जेजू रावलो आनी ताका हांगा आपया म्हणालो. शीस कुरड्याक आपोवन म्हणाले, देर गे, उठ, तो तुका आपयता. तितल्यार ताणें आपलो शेलो खाण उडयलो आनी सट्टकन उठोन तो जेजू सरशी आयलो. जेजू ताचे लेगी उलोवन म्हणालो, हांवें तुका कितें करीसे म्हणटाय तूं? तो म्हणालो, मेस्री, म्हज्या दोळ्यांक दिश्ट दी. जेजू ताका म्हणालो, वोस, तुज्या भावार्थान तुका गूण केलो. आनी तक्षणच ताका दिश्ट मेळ्ळी आनी तो जेजू फाटल्यानच गेलो. Psalm chapter 23. जेजू बरो गवळी. सरस पोर म्हजो गवळी, कांयच म्हाका उणें ना. पांचव्या सरवाच्या मैदानाचेर विशे घेवंक तो म्हाका दिता. शांत उदका लागीं तो म्हाका व्हरता. म्हज्या आत्म्याक नवो जीव दिता. आपल्या नांवा खातीर तो म्हाका नितीच्या वाटेन चलयता. फालक्या फालक्यान हांव चलां तरी कसलेंच वायट हांव भियेना, कित्याक तूं म्हजे सवय आसाय. तुजो दांडो आनी तुजे भेट म्हाका धैर्य दितात. म्हज्या दुस्मनाच्या दोळ्या मुखार म्हाका एक मेज तूं मांडटाय. म्हजे माथे तेलान मागताय. म्हजे पात्र भरून वता. सगळ्या म्हज्या जिवितान दया आनी मोग म्हाका खरेंच सांगात दितेली. सरेस्पराच्या घरांत हांव सदांच काल रावतलो.